तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. म्हाका खूब खोस जाता की तुमकां सगळ्यांक कळोवपाक की आमचें फिल्म क्लाउडिया हे इफीच्या वर्ल्ड प्रिमियर सेक्शनान सिलेक्ट जालां आनी तें 27 तारखेक सव्वाणा वरां दाखयतालें. हाजे पयलीं ताणें आमकां धाडिल्लें पूण ताणें मागीर रोखडेंच होल्ड म्हूण सांगिल्लें आनी काल म्हाका तांची मेल आयली की युअर फिल्म इज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड प्रिमियर. म्हणजे हाजी पयलीं फिल्मां पॅनोरमान आयल्यान इंडियन प्रिमियर म्हणून आयली, वर्ल्ड प्रिमियर केन्ना जावं नाशिल्लो. सो अगेन दीस इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर गोवन्स ऑल ऑफ अस की आमचें फिल्म कोंकणी फिल्म वर्ल्ड प्रिमियरान इफीक दाखयता. दीस इज अ बीग अचिवमेंट फॉर ऑल गोवन्स. कळ्ळें. सदांच आमी खुबशे लोक उलयतात फक्त हें अशें न्ही तशें न्ही तशें न्ही, अश्यो गोश्टी नासतात. प्रत्येकानी प्रयत्न करपाक जाय, फिल्म बरें करपाक जाय आनी तें कशें ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक दाखोवपाक मेळटलें हाजेर विचार करपाक जाय. बरें फिल्म करून तांकां धाडलें, डिसिजन तांचें आसता खंयच्या सेक्शनान दाखोवपाचें खंय दाखोवपाचें हें ताणें तें आमी एक्सेप्ट करपाक जाय बरे भशेन. ताजेर कोणें वाद करपाक जायना. एकदां खंयच्याच स्टेट फेस्टिवलाक फिल्म घालें किंवा फायनान्स स्किमी घालें, आमी एकदां घालें, प्रत्येक जुडी वेगळी आसता हें लक्षात घेवपाक जाय. म्हाका आवडटा तें तुका आवडटा, तुका आवडटा तें ताका आवडटा अशेंच ना. सो वन्स यू बिकम ए पार्ट ऑफ इट आमी तितली मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय की जें ज्युरी डिसिजन आसा तें फायनल आसा. तशेंच आज जाल्लें आसा. तांणी डिसायड केलां हांवें धाडिल्लें इंडियन पॅनोरमा ऑर इंडियन प्रिमियर ऑर वर्ल्ड प्रिमियर. कित्याक म्हाका हो मातसो सुखद धक्को आसा की वर्ल्ड प्रिमियराक सिलेक्ट जालें म्हणून. एनीवे थँक्स टू देम फॉर सिलेक्टींग दीस फिल्म. लोकांनी सगळ्यांनी येवन पळोवचें 27 तारखेक. ताजे नंतर तें रिलीजूय जावपाचें आसा 19 डिसेंबराक. उरिल्ले गोंयकारांनी तेन्ना सगळ्यांनी थिएटरांनी वचून पळोवचें आनी ताका खूब प्रतिसाद. हें तुमकां फिल्म नक्कीच आवडटलें आनी भायर सरता आसतना तुमी तुमचे ओल्ड मेमरीज जागयत तुमी भायर सरतले, पदां गुणगुणत भायर सरतले. कित्याक इट्स अ म्युजिकल फिल्म बट ऑफ ऑल ओल्ड गोल्डन मेलोडीज ऑफ 60s and 70s. इतल्या खातीर केलां की नवीन जनरेशनाक ह्या गाण्यांच्या मूळ हातूंतल्यान वळख जावची, मूळ जें कशें काम आशिल्लें ताची वळख जावची हो ताचो मुख्य हेतू आसा. आमी गाण्याचे खंयचेच हाका डिस्टर्ब करनासतना ओल्ड मेलोडीज तांच्यो रिक्रिएट केल्ल्यो आसा. बाय सुनिया शिरसाट्याच्या आवाजान आसा, मुकेश घाटोळाच्या आवाजान आसा. काम करपाक शिशीर शर्मा आसा, ओमार आसा, लुलू आसा, सोनिया शिरसाट स्वता आसा. सो अशे खुबशे बरे लोकांचे बरी पैकी फोटोग्राफी दीप सावंताची आसा, शिशीर शर्मा, मिरा वेलणकर आसा. शिशीर शर्मान जें पळय काम केलां तुमचे सबंद लक्षांत उरपा सारकें. तुमी एकदां न्ही परत परत हो पिक्चर पळोवपा येतलें हाजी म्हाका खात्री आसा. सो तुमकां सगळ्यांक इतलेंच अपील करतात इफीक पळोवपा मेळना जाल्यार निराश जायनाकात. रोखडेंच फिल्म तुमच्या सेवे खातीर 19 डिसेंबराच्यान सबंद गोंयभर येता. आनी गोंयचो पयलोच पिक्चर. म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका हांव तें पळोवपा वचूं ना. म्हाका आतांच कळ्ळां, काल कळ्ळां की बाबा दीस इज वर्ल्ड प्रिमियर जाता म्हणून. कळ्ळें.